संतोषासोम्या मंदिरात जमल्या गीता गमदू तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटता दिनवर्षी कळसा बापूय मोगा तू आमचो जगून रगलाय आमकां सदांनी तुका सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषासोम्या मंदिरांत जमल्या गीता गपात तुका रसिता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटता दिनवाशी वाचता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पास्कंगडाच्या तिसऱ्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे पासून मागया. प्रतिरितीन भुंय कठीण वता वरवीं दगीन तापते आसा. बरो पावस येवन भुंय थंड जावच्याक आनी उदकाचे समस्ये कांय हें नासतना सर्व रितीन उदक आमकां फावो जावच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गामीस दिता फबी आनी जेसी मेंडोन सदो कातार अर्गांनी त्या सांग पासून मिस भेटयता पुनीत कुमार योलिंडा मिनेजेस तशेंच रुद्रावीर बेंगलोर तांचे इरेदे बसोत आमी मागया. अर्गां मिस दिता देवान आपणाक केल्ल्या सर बरेपणाक निशेल डिसोजा USA तांचे इरेदे बसोत मागता आसतना आमी समेस्त खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाचें नांव पास्का काळाच्या तिसऱ्या इतारा एक कुटाम जावन सोम्याच्या जेवणाक सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती बियान कंगल जाताना आमच्या बावर्ताच्या दोळ्यांत सोम्या जेजूक ओळखूंक आनी ताका साक्ष दिवंक उलो दिता. जशें एम्माउसाचे वाटेर जेजू दोगां शिसांक भेटता आनी तांचो बावर्त घट करता, आमी बावर्ती काळजान आनी मोनान जेजूक साक्षी जावन जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. बरवोसो सांडलेल्याच्या जिवितांत बरवोसो जाल्लो जेजू एम्माउसाच्या वाटेर बरवोसो सांडलेल्या शिसांक एका नव्या रितीचो बरवोसो जाल्ल्या संदर्भार आमच्या जिवितांत जेजू आमचो बरवोसो जावन जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून मागया. बरवोसो सांडलेल्या वेळार जेजू आमचो बरवोसो जावन दी म्हणून आमी विशेष करून मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत तांव दुखदन बोगसाणे मागतेल्या बोगसाणी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गींची
चराई सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता इकलूस तू इकलूस तू ईश्वर इकलूस तू परमेश्वर प्रार्थूया एकडी बरदोळे तांपी आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या आपणलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली तुज्या पुताक कळनातलेल्या शिडयेच्या अमोली रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुना जिवंतपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवाय आनी मोगान तुवें दारयलें हो आमचो पुना जिवन जोलो सोडवोनदार आजुनी आमच्या मदेंची येता आनी वाटेर आमचो विश्वास ही सांगाती जावन तुज्या जाणवायेच्या गुटांनी आमकां समजून दिता म्हूण दिनवासी काळजान आमी वळखून घेता ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता बवार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी वोडताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव बावंडानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतराक चीत दिया इस्रायेलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया जेजू नजरेन देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मुखांत तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां विचित्र कार्यां आनी खुनां तुमीच जाणात देवान आपलेच कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी आनबवर्त्यां करना ताका कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवन करून उठयला कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना ह्या पासून म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली कित्याक म्हजो आत्मो पाताळीं तूं सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक तूं सोडचो नाय जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय भावां भयणीनो आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगयत तो मेलो आनी ताका निके पिलो ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा तो एक प्रवादी जावन आसलो आनी ताचे संततेचो एकलो आपल्या राजसनार बसतलो म्हण देवान परमनार ताका केल्ली बसवणी तो जाण आसलो आनी पाताळी ताका संडलो ना आनी ताचे कुडीन
कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्तच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत्य ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयला आनी आमी सोमेस्त ह्या सत्याच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्लो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव भात येता. सर्वेश्वरा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें भिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेश्वराक हांव दीन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेश्वराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेश्वरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांव पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ताच्या करण्या प्रमाणे अरेकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवण आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आयबावीन आनी कातावण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संवसाराचे स्थापणे आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतारे. सोमिया जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाचीं कर. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडले सौर गणिता विशयान ते उलयत आसले. अशें एकामेका उलयत आनी चर्चा करीत वेता आसतना जेजू खुद्द तांकां लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले, तांची तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोपस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच कितें परकिवे? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणायवे? कसल्यो संगती विचारलें जेजून. जेजू नजरेना विशयांतल्यो जाप दिली तांणी. देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यान एक बळिश्ट प्रवादितो जावन आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दर्न दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो वचचो म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां ह्यो सर संगती घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. उजवाडच्या आदीं समाधी सर्शीत त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. तरी आपणें देवदूतांचें एक दर्शन देखलें आनी तो जिवान जाला तें तांणी आपणाक सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलें ब्रेस तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तोळ जेजू तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजोनी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सर्व सत्मानूक कितलें पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षे आदीं हें सगळें ससची गरज आसली न्हय. उपरांत मैजेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वचोंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले. आनी जेजून आपूण फुडें वेचे बरी करून दाखयलें. पूण ताका परातून ताणें म्हळें, आमचे सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. अशें तांचे सांगाता रावोंक तो भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार तो आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां तो वांटूंक लागलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो ना पयस जालो. तो वळू एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितरच पेट्टलें न्हय. त्याच घडये उठून जेरुसलेमाक ते फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवें हेर सांगता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. सोमी कोरोस जिवान जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला अशें ते म्हणटाले. तो वळू वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशयांत आनी उंडो मोडटना ताची वळख आपणें कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या सुवार्थेंतलें घडीत एका बरवशाचें घडीत एम्माऊसाच्या वाटेर आसलेले शिस निराशी जाल्ले. निराशी म्हळ्यार तांणी चिंतल्लें तांकां मेळोवंक ना, तांणी आशेल्लें तांकां बगूंक ना आनी अशें ते निराशी जाल्ले. तांच्या जिवितांत जायतीं स्वप्नां आसलीं. जेजूची इश्टागात, जेजूची सळावळ करच्या पयलें तांणी जायतें जेजू विशांत पारकिल्लें, चिंतल्लें. जेजून उलोवची ती उतरां, जेजून आनी ते विरोध करचे तें विरोधपण, सदा खातीर ताणें उलोवची त्या उलोवण्याची धार, ताणें करचीं विस्मितां, ताणें करचें बरेंपण, ताणें पापाच्या लोकां ती दाखोवचो हुस्को,
विधवीन थंय ताणें दाखोवची काकुळट, ल्हान भुरग्यां थंय ताणें दाखोवची दयाळाई, आनी विशेश करून पातक्यां थंय ताणें दाखोवचो मोग, हें सगळें लोकांक मस्त पसंद करतालें, आकर्शीत करतालें. आनी कांय तरी वय मनीस एक नांवाडीक जातलो, कांय तरी मनीस एक अधिकारा पावतलो, कांय तो मनीस राजवडकी चलयतलो आनी त्या राजवडकेंक आमकांय इल्लो वांटो मेळटलो म्हणलें चिंतपार तें आसलें. तें आसलें त्या चिंतपार कश्टतेल्या इस्रायलाक सुटका दितलो एक सोडवणदार फोव जातलो. भिरांकूळ एका अडचणे वळूंक जाल्ल्या लोकांक तांचे वचें हाडू करतलो एक सिरेनाचो सिमांव जातलो म्हणलें एक चिंतापू तांचें तें आसलें. देखून 12 जाणां सांगाता जेजू आसल्या वेळार जेबेदेवाची पतीण जुआंव आनी जाकोबाची आवय ती जेजू लागीं आयिल्ली आनी म्हणाली, तूं राज्य पदवी घेवन येताना म्हज्या दोगां पुतांचो उगडास करे आनी एकल्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक आपण बसयता म्हणून आमकां बास दी. म्हणजे जेरुजलेमाच्या रावळेरांत रायाच्या पाठार कांय जेजू बसोन आसूंक पुरो. जेरुजलेमाच्या रावळेरांत रायाच्या पाठार तो बसोन आसतना कांय ऊंच उद्यापणाचो मंत्रीपण तांच्या पुताक लाभतले म्हणलो बरवसो तिचे थंय आसलो. देखून ती जेजू लागीं येवन तें विचारूंक लागली आनी जेजू म्हणलें, हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे. तूं कितें विचारताय तें हांव नेणा, पूण हांवें पिवची काल्स तुमी पिवंक शकतात, पूण कोणाक उजव्याक कोणाक दाव्याक दिवचो स्थानमान वा जागो थारोवचो अधिकार म्हाका ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ह्या राजा विशयान उलयना, बघा सर्गीच्या राजा विशयान उलयता. सर्गीच्या राजांत कोण उजव्याक बसतले कोण दाव्याक बसतले तें उपरांत तुमच्या जडते वेळार तुमकां फावो जातलें. संवसारी जिविताचें पैण तुमचें पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर आनी देवाच्या माना खातीर तुमी समर्पितात तर सर्गीच्या राजार कोण उजव्याक कोण दाव्याक बसोवचो वा थारोवचो अधिकार थंयसर लाभतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन असलेच चिंतपान आसलेले हे एम्माउसाचे सीस जेजूक कुर्सार मारलेली रीत पळोवन, जेजू कुर्सार मेल्लो रीत पळोवन ते सगळे कळवळले, निराशी जाले. ते बरवसो सांडलो जेजूक तांणी वळवळयलें. जेजू कांट्याचो मुकुट सणशिल्लो, जेजू खिड्यांनी कुर्सार उमकळयल्लें, जेजूची कूड विणगी केल्ली, हें सगळें. आनी तो कुर्सार 3 घंटे उमकळोन 8 विटेच्या बोबेन आसलेलो तांच्या दोळ्या मुखार दिसून येतालें. आनी असं जाल्यार येदो व्हड मनशाक इतलो लोक हारे न्ही ताचो पाटलाव करतल्या मनशाक असं जालें नालिसायाचें कठोर मरण दिलें न्ही म्हणल्याच्या चिंतपान ते निराशी जाल्ले, ते कंगल जाल्ले आनी ते आपल्या गांवा फाटीं गेले. खंयचेंत नाका आमकां आपली व्याप्त पुरो. देखून पेद्रू म्हणालो, हांव म्हज्या व्याप्तीक फाटीं वेतां. हांवें मासली पाकतलो वावर करनासलो जेजू आपयताना तो हांवें सोडलो. जेजूच्या वावरा मदें तो वावर नाका म्हूण हांवें सोडलो. आतां जेजूक लगड काडलो, देखून हांव म्हज्या वावरा फाटीं वेतां म्हणून तो गलिलिया सरोवरा मासली धरूंक गेल्लो. सगळी रात मासली धरचें प्रयत्न केलें, एक कुरू समेत ताका मेळूंक ना. दुसरे दिसा गलिलियाच्या सरोवराच्या तडीर एक तरणाटो उबो आसलो. तो म्हणालो, कांय तरी मासली मेळ्ळ्या गी. आनी तवळ तो म्हणालो, पेद्रू म्हणालो, कांयच मेळोंक ना. तवळ थंयसर आसलो तरणाटो म्हणालो, तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेक उडय. पेद्रू एक कालतो जालो हांगासर. तरणाट्याची वळख पेद्रूक नातल्ली, तो जेजू म्हूण ताका कळीत नातल्लें. तरणाटो एक खंयचीच व्याप्त करनासलो जावंक बरो, पूण सगळी रात मासली पागून थकून गेल्लो. पेद्रू रागार जायना हांगासर तो म्हणना, मासली पागतलो पागी हांव. खंयसर मासली आसा खंयसर मासली ना म्हाका कळीत आसा, तुका कळीत ना. तोंड दांपांनी निकळ म्हणून ना ताणें. म्हणून बरवशान ताणें जाळ उडयलें आनी इतली मासली पडली की जाळ उडूंक जालें ना. आनी तवळ ताका कळ्ळें वचू सोमी. देखून ताणें पेंगटा रेवडयलें वस्तूर समेत थंय सोडलो. तो उदका उडलो आनी जेजू जशी फाटीं आयलो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा पडिनो, जेजूक पातये तेल्यांचें जिवीत निराशी जायना.
जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांचें जिवीत तें संतोशाचें जाता म्हणल्यार हांगासर पेद्रू सुसाक्स आनी आज एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले सीस थंयसर निराशी जावन गेल्ल्या वेळार कंतिश्ट जावन वता आसतना जेजू तांकां सांगाता मेळटा एका वाटसुऱ्याच्या रुपार. जेजूची वळख तांकां मेळोंक ना. जेजू एक वाटसुऱ्याच्या रुपार तांच्या सांगाता वेता 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 विचारता तुमी कोणा विशयान उलयतात, कोणा विशयान तुमी कंतिश्ट जाल्यात, कित्याक तुमी कंगल जाल्यात, कित्याक तुमी कंतिश्ट जाल्यात, कित्याक तुमची तोंडां बावल्यात, कित्याक तुमी निराशी जाल्यात. आनी तो वळू ते म्हणटात तूं कितें जेरुजलेमाक आयलेल्या मनशां पैकी तूं एक परकी गी कितें, एका सत्य मनशाक, एक नितीवंत मनशाक, एक देवबिरांतीच्या मनशाक, एक देवाच्या मनशाक, एक प्रवाद्याक कितें घडलें. नाली सायाचें मरण खुर्सार उमकळोन मारलेलें तूं नेणाय. जेरुजलेमांतच परबेच्या समार आयलेल्या लोकां मुखार मारले तूं नेणाय. आनी जेजू त्या विशांत विवरून म्हणटा कितें म्हणटा तो म्हणटा प्रवाद्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे क्रिस्तान कश्ट मरण सोसूंक आसा, जिवंत जावंक आसा अशें सगळ्या प्रवाद्यांनी सांगलेलीं उतरां पवित्र पुस्तक तांचे मुखार तो सोडून सांगता आसतना तांची काळजां भरून येतालीं. आनी ते वचूंक पावलेल्या त्या सुवाते पावता आसतना जेजू फुडें वचे बरी करता आनी ते म्हणटात तूं आमच्या सांगाता राव, तूं उलयतना आमची काळजां संतोशान भरतात, मोतीक समाधान मेळटा. कांय जिवितांत इल्लो बरवसो येता, निराशी जाल्ले आमकां एका रितीचो बरवसो, एका रिती संतोश आमचे थंय उपजता. देखून आमच्या सांगाता राव, तो बरवसो दी आमकां, ते समाधान दी, तो संतोष दी, राव आमच्या सांगाता आयच्या राती. आनी जेजू रावता आनी तो जेवणार आसतना निमाण्या जेवणार केल्लें गडीस तो करता, तो उंडो मोडटा आनी सांग दिता, वांटून दिता, वायनाची काळज दितना ताका सगळ्यांकी जेजू म्हूण समजता. ते संतोश बरी जातात. खणी भितर जेजू तेंतान मायक जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी बरवशान ते भरतात. पळया सांडलेलो बरवसो तांचे थंय परतून येता, बरवशान ते भरतात, पाटी येतात धांवोन, पाटी येतात जेरुजलेमा, पाटी येतात, निराशी जाल्ले जेरुजलेमा पाटी येतात. जेजून म्हणलें उतर उडा स्टोरीचे हांगासर नांगरा हात दवर न्हू, पाटी पळयता तो सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही. आनी नांगर हात दोन पाटी पळोवंक सुरू केल्लें कोणें ह्या एम्माउसाच्या वाटेरच्या सिसांनी नांगर हात दोन पाटी पळोवंक निराशी जाल्ले. जेजूच्या मरणान ते भियेले, जेजूच्या मरणान ते खंगल जाले, आपणाकी तशें मरण मरोंक मेळत भियेले ते. देखून थंय फाटीं धांवले आपल्या गांवाक, आपल्या व्याप्तीक फाटीं गेले ते. पूण जेजून म्हणलें नांगरा हात दोन पाटे पळयतात तो सर्गींच्या राज्या योग्य न्ही. देखून ते परत बरवशान भरले, फाटीं आयले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. फाटीं आयले पेंतेकोस्ताचें घडीत तांचें तें जालें आनी ते फाटीं ताचे आपल्या माय गांवा फाटीं वचोंक ना. तर मार्तिराचें मरण मेलें सोमयाक साक्षी ते जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, साक्षी जाले, जैते होवन जाले ते. फाटीं ते आपल्या माय गांवा फाटीं वचोंक नात. जेजू खातीर आपलें जिविताचें समर्पण तांणी केलें, गांवान गावंक गेले, सर्गीचें राज परगट केलें, सोम्या खातीर आपलें रगत वारोवन मार्तिराचें मरण ते मरोवंक शकले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून निराशी जाल्ल्याची मनां बरवशाची किरणां जावंक शकतात जेजूच्या आजारपणांत. देखून आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी थोडी निराशी जाता, बरें शिकता रिजल्ट बरें येना. देखून आमी निराशी जावन दोरी गळपास काणूंक वचूं न्ही. जायते आमी बरे इंटरव्यू दिता, बरें करून इंटरव्यू दिता, बरें करून आमचें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता, जायते फावटी आमकां काम बरें चिंतिल्लें मेळना. निराशी जावचें, कंगल जावचें न्ही. सोमी तुमचो आज सोडिना म्हणल्यार आमी तीन दोरी सई. प्राय जाल्या, प्राय भरती जाल्या, प्राय दिसान दीस सडत वेता, सेरिकेचें देणें लबोंक ना, पवतीची न्ही सांगाती वा सांगाती मेळोंक ना म्हूण निराशी जावचें न्ही, बिलकूल निराशी जावचें न्ही. सोमी तुजो आज सोडिना. कित्याक सोम्यान तुज्या आवयच्या गर्भार रसच्या आदीं सोम्याक तुजी वळख आसली. तुज्या आवय बापायनी नांव दिवच्या फुडें सोम्यानी तुका नांव दिल्लें. देखून तुवें सोम्याचेर विस्वास दवरी जाय, बरवसो दवरी जाय. तुवें निराशी जावचें, कंगल जावचें न्ही. देखून जेजू सोमी म्हणटा तुमची तकली उखलून धरा आनी कळनासतना मागा आनी तुमी खंडीत घेतल्यात. बरवसो सांडचें न्ही. जिवितांत कश्ट, अनवरां, खंत, दूख, बेजाराय, नुकसान येताना आमी बरवसो सांडचें न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बरवशान रावो जाय. कित्याक बरवसो दितलो सोम्याक तुमी लागीं आपयलो जाल्यार. एका मनशान एक बिजनेस सुरू केलें, कोरडांचें बिजनेस.
पर गांवांत ताका व्हरतें काम आसलें व्हरतें बिझनेस आसलें कोरोनाच्या त्या काळार सगळें बिझनेस लॉस जालें गांवांत ताणें व्हडलें बिझनेस सुरू केल्लें सगळें लॉस जालें बँकाचें रीण फारीक करूं ताका नासतना ताची सगळी आस्त बँकाक गेली जायते फावटी तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत जीवघात करची चिंतना आयली जायते फावटी हांव वीक पिवंक गेलो जायते फावटी हांव दुरीकाण घेवंक गेलो पण सोम्याचीं उतरां निराशी जायनाकात बरोवसो सणयनाकात तकले उखलनारा कळनासतना म्हाका म्हणलीं उतरां म्हाका बरोवसो दिवंक लागलीं सोम्या म्हज्या बगलेक हांवें दवरलो सोम्या म्हाका बरोवसो दिलो देखून आजूर पर्यंत हांव जिवंत आसा म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांची जायते फावटी निराशा कश्ट अनवरां कुंत दूख बेजारां येताना जिवीत नाका म्हूण बगता कश्ट नाका म्हूण बगतात हे संवसार नाका म्हूण बगता जिवीतच नाका म्हूण बगता आनी ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरवसो सांडचो न्ही आमी कंगल जावचें न्ही निराशी जावन आमी फाटी पळोवचें न्ही धैर्यान फुडें सरय हांव जियेतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर मरता जाल्यार क्रिस्ता खातीर सोमी म्हजे थंय असर्या करून दी करिना जावं दी सोमी म्हजे थंय विश्वास तो सोमी म्हजे थंय विस्मिता करून दी करिना जावं दी हांव सोम्याचींच सोम्या खातीर जियेतलो सोम्या खातीर जियेतलीं सोम्या खातीर मरतलो सोम्या खातीर मरतलीं म्हणून आमी आमचें जिवीत फुडें सरोंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवीत तात्कालीक संवसारी जिवितांत तुका सैरीक मेळोना जावंक पुरो सर्गीच्या रासांत वर्ती ददोसकायची सैरीक तुका आसतली संवसारी जिवितांत भुरग्याचें देणें तुका मेळोना जावंक पुरो सर्गीच्या रासांत तुकाच देव आपणाचो पूत वा दुकर्न वर्त्या स्थानमानार भुरग्याचें देणें तुका फोव करतलो संवसारी जिवितांत तुका कश्ट वळवळे मेळ्ळे जावंक पुरो पूण तें सगळें तुवें बरवशान बवार्थान आनी सोंसणिकान सोंसलें जाल्यार खंडी सर्गीच्या रासांत तुका वर्तो दादोसकायाचें जिवीत जिवंक मेळटलें म्हणलें सत आमी हांगा जाणा जावंक जाय देखून सोम्याचेर बरवसो दवरा सोमी तुमचें दूख संतोशान बदलता तुमचो निराशी जाल्लो जिवीत तें उल्हासान तो बदलींक शकता असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता व्हडल्या ताळ्यान म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदरा बापाक सर्गानी भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मर्यतान जल्मलो 5 पिलागात आनी कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके केलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसिवे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कदोले पळय सभे भक्तां सेकतार पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सरदेवाचे भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता आनी ह्या संदर्भार आमी जिवितांत थोडे बडी निराशी जाता बरवसो सांडटा ह्या संदर्भार सोमीस आमचे सवे रावन आमचो बरवसो जावं दी कस्ता नसता अकांतांत जैत जोडसो आदार आनी कृपा जावं दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार मागोवन आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पिया. मोगाळा बापा आमच्या पापा साहेबांक सर बिस्पांनी याजाकांनी आनी धर्मिकांनी तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपली बावडती जिणी जिवाळ दवरून आनी एक क्रिस्त तशें वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थीपणी आपल्या परजे खातीर वावरून सोम्याच्या उतरा बराबर चलोवन सोमेस्तांक शांती समृद्धी हाडूंक तांणी पेसाडीशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत बावडते जिवाळ दवरचें मर्यादपण चलोवच्या फिरगज याजाक सर्व गुरकारांनी गवळीक मंडळीच्या आयोगाच्या संघ संस्थेच्या सांद्यांनी आनी सर्व सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींनी फिरगजे खातीर दिवची ती सेवा सदांच हस्त्या तोंडान आनी उक्त्या मनान करिशें तुजे कृपेचें बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाचे उदरगते खातीर आमच्या फिरगजेचे साबार सांदे परगांवांत वावर करनासात तांणी तांच्या बावडतान तीर रावाशें कर आनी कारखान्यांनी वावर करच्या आमच्या फिरगजेच्या सर्व कामेल्यांक तांच्या कामान तृप्ती समाधान संतोष लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी बावडतान जिवन जेजू बराबर चलोवन जेजू घरांतय पळोवन ताचे दोळे उगड कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी
पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सदांच आमच्या बराबर चलता म्हणले बरवशान आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या गरजांनी पावूंक सेवेच्या मनोभावांत वावर करूंक कृपा लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक एगडी बोरदोळे दांप्या आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयलां सगळो आसकडी आनंदचे बसोत आमी मागे प्रति रितीन कठीण दगी वरवीं कश्ट केल्ल्या सर लोकां खातीर परत पावस तडून पृथ्वी थंड जावचे खातीर विशेष करून सोम्याची कृपा आनी काकूळट आमी मागे ह्या चुनावणांत बरो सरकार आमकां फावो जायची सगळ्यांनी निस्वार्थी मनान वोट घालून बरे मुखेल्यांक विसून काडूंक जायचें बरें मन हर एका मनशा थंय रस म्हणून आमी मागया जायत्या भुरग्यांचे रिजल्ट येवन आसा रिजल्टार राखून आसात सगळ्या भुरग्यांक नव्या जिवीत असो बरवसो लाभ अशें मागया मध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भवार्थ्यांक कृपेच्या तेण्यांनी बेसांवांनी आशिर्वादांनी समी तांकां बरोवन दी म्हण आमी मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसालेली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसाव निराशी जावन बरवसो सांडलेल्या संदर्भार आमची संगी आसून आमकां बरवसो दी समया बरवसो सांडलेल्याच्या जिवितांत बरवसो जावन जिवीत जैतेवन करच्या दिशेन मेटा काडूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राज वर्सलो येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. उदारपणा दिला तोंडा संगी भेटयतांची आमची स्वीकार करून पावन कर उदारपणा दिला स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रुक्का सावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भरचिली आमची कृपा दी जीवच्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकटोय सेवेच्या देवा सर्वस्वार भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा तुज्या पुता तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय पण मरणाच्या घासांत ताका सण्णवनाय आमच्या खातीर ताका पुनः जिवन केलोय आनी आतां ताच्या महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं दवरताय उपकारी मनांनी कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फोव कर आनी ताचे गटायन आमचे जिणयेची गडितां भवार्थाचे नव्या नदरेन पळोवंक आनी हर दिसांची आमची वाट नव्या उमेदीन चलोवंक मायपासन आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोव्या आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पण देख करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तूं आपलें अर्पण करीत आसा तूं सामशो स्वरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बले जावन मारलोलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादा
उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस भरपूर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाऊ बहिणीनो भक्तीने रितीन वांटेली जाऊया. आमचे सगळी जिवीत समेच्या कुडी रक्ताक समर्पण देऊया. बापा कोरोसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगते आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीच्या वण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन दाला जेजू नव्या येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन दाला जेजू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत असो उडो आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मास मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितेमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावपणाची काकुळट करे तांकां आनी इश्टकातील मेल्या समेस्तांचे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरी देवाचे मे संगती बगेवंत जुजे ते सबती बगेवून धरता बगेवंता देव आनी सर काळीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आजना मोतीन दवरना बरोवसो सणलेल्या वेळार बरोवसो जावचो सोमी सदांच आमचे ती आसूं दी म्हणून ह्या आमचे जिवीत बरोवशेचें जिवीत जावच्या इरेद्या बसोत देवा गुलो मारून सोमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रासाच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वीस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देह करुणी जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अतिरेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता सुमी जेजू क्रिस्ताचे वाजावतो बापाच्या पळयतात म्या साकरांव संवसारात विदिले तुज्या भोव पळय तुकडे रक्तावर इसर म्हणजे कडे पण सोडून म्हाका आरती तुवें कधीच म्हाका हिरमे नाकास. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम समेस्त चमकान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. बरोसो सांडलेल्यांक बरोसो दिल्ली जिवीत परिवर्तन केल्लें महिमे बरीत केल्ली. आमकां तशेंच करूंक उलो दिता ती येशळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागे. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. स्वागत करून तुका राखून रावया. ये वेगी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे काळ तो आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो पळताय देवी जिवन. तुझे काळ सदां दी आमकां देवी जीवन भर आमकां. तुझे काळ सदां दी आमकां देवी जीवन भर आमकां. सुमयान केल्ल्या बऱ्यापणा सुगडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जाबाब अर्गां तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका सुमयान जेजू. सर्व वायटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक बरी भलायकी पदांच फावो केल्ल्या खातीर कालच्या दिसा सर्व अवघडांतले विघ्नांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद आमकां फावो करून राखून सांबाळिल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर आयचे दिसा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अवघडांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर सर मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून सांबाळिल्ल्या खातीर मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावचें भाग फावो केल्ल्या खातीर तुझे उतर आयकून पवित्र क्रिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आमकां संतुश्ट केल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगळाप तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू. हांव अर्गां दिता जेजू काळजाक. प्रार्थुया. सर्व बुजवण्याच्या बापा आमच्या देवा खंते बरेत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मत उजवाडावना वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासशी केली.
आनी ताचे बराबर जेवणा बसून उंडो मोडटाना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावरत्या संतोषान आनी शांतीन भरले. असली शांती बरवसो आनी संतोष भोव करण्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यांत आतां आमकांय आमच्या घराचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोष बरवसो वाडोवपी सांगाती कर. हे बरी तांचे आनी आमचे जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरी जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. आमी येता ही तुजी गाथा उपकारांच तुज्या गालिता वाटे तुजे चलो मोगा तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. काय सोडून सर्गी काळा वेता सोम्या कुर्ते कष्टा दुःखांत तुझे पाद्य मुखा सोडटा उरले. सोम्यामी वेता ही तुजी गाथा उपकारांच तुज्या अर्गा दिता वाटे तुजे चलो मोगा तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. Mogar puta sove amar mori आशीर्वादिवम. भगीन पुरुषाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलो सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.